फाटी तुका ऍडमिट केल्लो न्हू फाटी ऍडमिट केल्लो न्हू तुका अटॅक येयलो ती कितें म्हणटा ती पळय रातची आपण मेली बसून जाल्यार कोणाक कळचें ना म्हणटा हांगा पोसतली तरी आपण उरली भितर म्हणटा ती रडो नाका तू रडो नाका पळय हांव सोदिता आहा तुज्या वांगडा तू कित्याक रडटा हांव आसा मगे आमी आसा मगे आंटी तू ते जीपे बीन काय यूज करिना न्हू जीपे बीन तसले पळय तिका बावड्याक जीपे बीपे तिका काय खबरूच ना गव्हर्मेंटाचे कितें येता ते वखदांक वयता पी घातल्या पळय म्हाका तू पिया मगे आमच्या वांगडा चॅस करुया आमी दोगूय चॅस चॅस टू लायफ म्हाका दिसता तुमकां ती जी हांव फ्रीज दाखयता पळय फ्रीजीन कितें आहा पळय ते पळयात काय ना तिच्या फ्रीजीन कांयच ना पळय एक ओनली एक ताती आसा पळय हांगासर इन्सुलिन इंजेक्शन इंजेक्शन फुल पॅकेट या आंटी तूच मारता मागे कोण खंय मारप त्या हाती पांयचेर मारपाचे आपुणूच मारता खंय ती बाबडी पळय इंजेक्शन 20 रुपया मागता 20 रुपया मागता न्हू 20 रुपया घेतात खंय नगे आंटी 20 रुपयात आपुणूच करता खंय आपणाच्या पांयांक ती आनी पळय दिसाक बाबा 2 फाटी 20 जागा 40 जातले 20 40 रुपया दिसाक जातले त्या 40 रुपयान तुका कितें तरी जेवण येतले आपुणूच करता म्हणटा ती पळय पळय हे दार पळय काय बरें तेणे स्टिकर मारल्या देवाचे जेजू पळयता तिका न्ही रडो नाका वयर न्हिदलेली म्हणटा ती आपूण हांगा रातची 2 जमनीर पडली घुंवो कशी येयली खंय बारीक जेल आसता हय फ्रिजीन इल्लो जेल आसता न्हू आयसाचो कुडके आसता ते भितर घातले आनी तकलेक लायलो आयज पावसान दुखता म्हाका मेडिकल वचना एडमीट केला फाटी तुका ऍडमिट केल्लो न्हू फाटी ऍडमिट केल्लो न्हू तुका अटॅक येयलो अस्थमा अटॅक येयलो डायबिटी आयली प्रेशर आहा तुका दिसाक दिन फाटी बाबा 400 रुपया 400 रुपया एक पळय 2 कबाब पळय खबर आहा हांगासर ही मगे 2 कबाब शी साहेबा संवसार कसलो रे बाबा गव्हर्मेंटाचे कितें येता ते वखदांक वयता लायट बील येयला तुका दी पळय भरता केले उदकाचे बील येयला 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी येता ती एक बाय ह्या बँकीन आपण ती बँकीन ती आपूण भरता ती वता भरता आनी आपले पयशे भरून दिता व्हेरी गुड थँक्यू सो मच कोणी ती आंटी आसा ती बायल आसा ती खंय तिचे इलेक्ट्रिसिटीचे बिलां भरता खंय थँक्यू सो मच रडो नाका तू रडो नाका पळय हांव सोदिता आहा तुज्या वांगडा तू कित्याक रडटा
ना बाबा कोणा जाताना म्हाका हांव आसा आमगे आमी आसा आमगे ते पळय आमगे ते बडबडे आमगे थंय तुम्ही बडबडटा पळय सायडीक रावन तू कित्याक रडटा कित्याक हास मगे हांव फोकाणो मारता पळय काय बरें विशारात रावपाचें ती एक आणि एक दोन बाई रड नाका तू रडो नाका कितें आसा जाणा तुमकां एक सांगता देवाचे कृपेन न्हू आमचे जाणटे आसता पळय तांकां न्हू सदीत न्हू देवा सारको मान दिवंक जाय सारकें मगे तशेंच आसता पळय देवाचो रूप कसो तो तेंचो हात तुमच्या हात तकलेर पडत न्हू तुमकां एक ब्लेसिंग्स कशें आतां पळय सगळ्यांच्या पासत मागता खंय ती पळय सोका आज तर तिजो चेडो आहलो तिच्या वांगडा तिची धूव आहली जाल्यार सगळें जाता जाल्यार पण आतां कोणूच ना न्हू तिका ती म्हणून बाबडी कितें करतली पळयात तिचे हे पळय फोकाणां दिसता तुमकां जाल्यार पळयात हे पळय सगळीं वखदां ती फ्रिजीन दवराक ती पिड्यार जातली नाल्यार कशीच आयकाना पळय ज्यूस घालून दिला म्हाका ओदो पळय ती लिमका दिली आतां भितरली हे फोडल्या आनी हॅपी घातल्या पळय म्हाका तू पिया आमगे आमच्या वांगडा चॅस करुया आमी दोगूय यो चॅस टू लायफ त्या रेस्टॉरंटान कितले रुपया 110 रुपया जेवण शीत कोडी नुस्तें ना वेज सारखी ओके शीत कोडी एक तिसरो आणि एक ताटी बांगोली 150 रुपया प्लेट अरे बाबा माझा म्हारग मगे अरे ना त्यांनी आधी त्यांना सोन्या येतात त्यांना पुलाव करतात ते मातशें हेल्प करता पूण म्हाका बाबा ते तूं पूण बायकान येता हय ते बाबडे बशीन येता मडगांवसून बशीन येता ते 3-4 वयता कितें उपाशी धाडूं उपाशी ती म्हणटा आपूण ताका कितें उपाशी धाडू काय म्हणटा बाबडे चुरचुरे तशेंच म्हाका पळय ज्यूस दिता पळय कित्याक बसून कांदो कापता तो म्हाका ताका सांगता कोहो जाला हात ते मागीर कोडी हाडटा ते घालता कोडी बिडी घालता आनी जेयता खंय मागीर न्हू ही आतां ती कापे धाडल्या तेणी हांगासर वयर घालपाक कित्याक सगळे खंय गोवता न्हू उदीक सगळें हांगा भरता खंय तिका मागीर त्रास जाता ही पळय कापे धाडल्या तेणी जे तिका म्हयन्याचे पयशे येता गव्हर्मेंटा कडल्यान तिचे तिणी कापेत घेतली बरें दिसोंक ना म्हाका आयकोनूय चुरचुरे आनी 500 रुपयाच्यो त्यो दोरयो खंय न्हू गे आंटी 2 किलो मोठ्यो 1 किलो आंटी तू ते जीपे बीन काय यूज करिना न्हू जीपे बीन तसले पळय तिका बाबड्याक जीपे बीपे तिका काय खबरूच ना चुरचुरे बाबड्याचे तिणी तसले काय पळोवंक ना न्हू गायज सो कितें म्हणपाचें म्हाका खरेंच दूख दिसता की आमचे गोवा गव्हर्मेंट इज समवेअर लुजींग असल्या हितून जाणट्यांक बाबड्या पावना कोण काय कितें म्हणपाचें म्हाका जाल्यार बाबा कांयच कळना ओके सो ही मॅसेज माझे जे यूथ आसा माझे जे फॅमिली मेंबर्स आसा मस्तीखोर गोवन्स चॅनला वयले जे माझे मेंबर्स आसा ही मॅसेज डायरेक्टली तुमकां ओके हांगासर न्हू आंटीची परिस्थिती खूब बिगड आसा ओके तिका हेल्थ इश्यूज आसा थोडे दीस पयलीं एडमीट आसली ती माझे जे भाव आहा भायर लंडन अमेरिकेक खंयसरूय आसा हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी सगळे जाण फुडें सरा आनी एक कितें आहा तें तुमी 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया कितें काडा आनी तिका मदत करा ओके आनी प्लीज हेल्प आउट दीस इज सिरियस सिच्युएशन कितें म्हणून तुमकां सांगू तुमी पळोवंक शकता कंडिशन पळोवंक शकता तुमी थोड्या दिसांनी पावस पडपाचो आसा पावसांनी तिका खूब त्रास जाता भायर वचून तिका कितें हाडटले वेजिटेबल जेवण जाल्यार मेळना भायर वयतले जाल्यार तिका सगळ्याक उदीक भरलेलें आसता निसरोन पडपाचे चान्सीस आसता भितर सगळें उदीक पडटा आनी पांय तिचे चलोंक जायना तिका
सो हांव तुमकां सगळ्यांक हात जोडून रिक्वेस्ट करता, प्लीज तुम्ही फुडें सरा आनी कितें कितें बारीक सारीक कितें काडान तिका मदत करा. म्हाज्या वाटेन जालें जाता तितलें हांव करता, कित्याक म्हाज्या घरानूय सिच्युएशन ह्या फावटी सध्या बिगड आसा. तुमी पळयलेलें अंकिताच्या घराचें रिपेरिंग केलां, आमी फायनान्शियल आमी जी कितलें सेविंग केल्लेलें आमी थंय घातलेलें आसा. आनी म्हाका जाता तितलें हांव करता, तुमकां जाता तितलें तुमी करा. ह्या फावटी मातशें तिका जाता तितलें हेल्प करा, कित्याक एवरी टायम हांव हांगासर येता, एवरी टायम तिचें कंडिशन वर्स्ट आसता. वर्स्ट फाटीं तरी ती मातशी बरी आसली, आतां तिका कोणूच ना आधार. सोनिया बाबडे ते आपणाच्या टेन्शनांनी आहा, तेका जिवाक बरें ना. हांव म्हाज्या हितून आसा. तशें तुमी जो तुमकां एक सांगता, आपणाचो खुदचो भुरगो आसलो जाल्यार कितेंय करूं येता. तिका बाबडो कोणूच ना, ती हांगा आसा, पडल्या उठल्या न्हिदल्या की गेली, कांय कळना न्हय सारकी म्हणून आहा ती. रातचे मेल्यापासून कोण सगळें उदक भितरूय बगता, हें बगता आनी इतलें बगता. दाखयता तुमकां, दाखयता पळय कितें बल्क हांव तुमकां दिसता पळय हांगा सगळें उदीक भरता आनी हांगा पर्यंत पावता उदीक. आनी हांगाल्यान तर चलोन वयतले भायर जाल्यार जायना. उदकान भितर रावन भायर इश्टूच बसना, आयदनांत पडटा, इतले उदकान रावन दुयेंत जाता. हे सगळो रोड मागीर तो भायर वयपाचो रोड सगळो उदकान तिका चलोंक जायना. प्लीज दाखय, प्लीज हेल्प करा, प्लीज हेल्प करा. थँक्यू सो मच ब्रदर. आनी कितें म्हणो तुमकां, कितलें म्हणटा तितलें कमी. थँक्यू हे दिवपाक. यू नो अशे म्हाजे फॅमिली मेंबर्स आसा पळय जे म्हाजो हात न्हू केन्ना सोडिनात, असो धरून रावतात. थँक्यू सो मच. हे आसा म्हणून तिका अशें धरून चलपाक जाता, नाल्यार तेंय जावचें नासलें. गांठांत पासून एक दोन हांवें पळय, हें पळय आनी कोणें बायेन दिलें. एक हातीन रोड धरता आनी एक ती धाकटी बालदी आहा, हय बालदी आहा धाकटी, उदकाची घेवन भायर आयदनांक धुवपाक, आयदनांक धुवपाक उदक काडटा. हय स्टूल घेवन हे पळय हे स्टूल दवरला तेणी आनी कदेल दवरल्या पळय, तशी ती मागीर बसता खंय हांगासर आनी ते धुता खंय, साफ करता हांगासर. तेणी कितले निवळसाण दवरला पळय जाणटेन बाबडे. आनी आमचे आसा भुरगे. हे पळय तुमकां फकाणां दिसता, हे पळय हांव चलोन येता पळय हांगा लागता पळय टाक करून पळय, कितले तिका त्रास जाता आसतले न्हू. हाका तूं कितें म्हणूंक सोदता हेच्या बद्दल? आमच्याकडे भुरग्यांकडे फुडें यो, फुडें यो मातशें. आनी तूं सांग, तूं कितें म्हणूंक सोदता? धानर जावपाचें आहा ती पावसान. आमी भुरगे जावन आमच्या कडेन पावसान रावपाक जायना. हांव जाणा न्हू, आमचें घर अशेंच आसलें आनी अशेंच उदीक येतालें, रातभर काडचे पडटाले. ते जाणटेचे बाबड्याचे कितें म्हणून जातले पावसान? बसता वाड्यान येता तेन्ना हेंची झाडां आंब्याची. सॅड पार्ट ऑफ लायफ म्हणटा पळय, हेच्या घरार न्हू कसले तरी झाडाचे हे आहा न्ही, आंबे आंब्याचे लोकांचे. सो ती कितें म्हणटा, व्हडलो पावस येयलो, व्हडलें झाड, हे वारो बीन येयलो न्हू, आपूण म्हणटा ती हांगाली उठटा आनी हो थंय वचून बसता म्हणटा. कित्याक हेजेर पडले आनी मोडोन जमनीर पडले मरतली म्हणटा आपूण. हे इतले वर्स्ट सिच्युएशन तिचे हांगासर आसा. सो तुमी पळयात, तुमकां हांव परत एकदां वॉक अरावंड करता पळय, हे पळयात कितले दीस जाले बाबडे तरी किचनान हे गेला आसतले, तिका बाबडे जायना. ओके हे पळय हे सिच्युएशन तिचे हांगासर. आनी हांगासर लायटीचें बीन सारकें ना, खंय कितें शॉक येत जाल्यारूय नेम ना. हे पळया आनी हो राखता तिका, आमची मदर मॅरी जिजस राखता तिका. पळया देवाचो फोटो हो आसा म्हणून ती आयज हांगासर आसा. सारकें सारकें. हांवें तुका थोडे कितें हाडला पयशे, म्हाका जाता तितले थोडे आहा. ह्या फावटी म्हाजे कडेन चड कित्याक म्हाजे म्हगे घराचे काम ते तुका म्हाजे कडल्यान मेडिसीन हाड, मेडिसीन हाड तुका. कित्याक आयज तुमकां सारकें करता पावस पावल ना तेचे जाले. आतां सद्या मातशें जाले तेजे,
बारीक सारीक उरला. कित्याक न्हू पावस चड आहा हय. सांग गोटमीन जाता गाईज आम्ही हांगासरल्यान भायर सरता आनी तिची खबर घेतली. आता इट्स युअर ड्युटी. तुम्ही यूथ जे माझे व्हिडिओज पळयता तुमची ड्युटी तेची खबर घेवपाची आनी मॅक्झिमम प्रमाणात तिका सपोर्ट करा. कितें हेल्प करा कित्याक तिका मेडिसिनाचे इश्यूज आसात. प्लीज हेल्प करा. तुम्ही हात जोडून रिक्वेस्ट करता. बिलांचे फोटो ना बिलांचे फोटो धाडपाची गरज ना. आमचे जे यूथ आसा तांकां तुजे पळोवनूच कंडिशन कळटा की घरान कितें प्रॉब्लम आहा. ती बाबडी म्हणटा बिलां पळय म्हणटा पण बिलां पळोवपाची गरजूच ना. आमी ते तुका पळोवनूच जाणा आमी न्हू कितें तें. दूख लागता उपाशी असू गे दुपाशी कितें तुजो आशीर्वाद आसतना देवान सतना तुवें तोकडे म्हाज्या असो हात दवरलाय मगे तो इम्पॉर्टंट. जेवण बिवण कित्याक जाय हो सदांच सांगता ताका थँक्यू सो सदांच हो तेणी म्हाका दिला आनी सांगला म्हाका की हो सदींच म्हाज्या वांगडा आहा. दोन हो आतां हांव म्हाज्या बेडरुमान व्हरोन दवरतलो. वय आनी कितें तुका कोंकण ही येता जायत न्हू हे वाज ओके ओके हे फाटी ओके वाज चल गे येता यो गाणू हा. हय बाय थँक्यू चल बरें करून मेळटा तुका. वय रात दोन हा गे काय ना चुपा कित्याक टेन्शन घेताय ना तुका जाणा गे खबर आहा. चल बाय हय चल बाय 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 मेळटा तुका मागीर ओके चल.